गोयच्या इश्यूक सगळे एकठांय आयिल्ले आसा. देर इज अ युनायटेड वॉयस विच इज देर इन असेंब्ली. आता भायर जर तूं पळयत जाल्यार प्रत्येक ह्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांनी गोंय पळय आज पाड घातला त्या विशयाचेर सगळे पक्ष तुका एका बरोबर दिसता. जे इश्यूज रिलेटेड टू गोंय पासत आसत, जागे जमनी हडप करपाचो प्रयत्न आसूत, थंय तुका सगळे पॉलिटिकल पार्टी एका प्लॅटफॉर्मार दिसतले. ज्या पद्दतीन गुंडागर्दी वाडल्या पळय, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो त्या विशयाचेर सगळे एकत्र तुका दिसतले. टॅक्सीचो विशय आसत तुका सगळे एकत्र दिसतले. आता इलेक्शनाचो जेन्ना टायम येतलो आनी फाल्यां गोंयच्या जनतेक जो कितें तांकां गोंयच्या जनतेचो आवाज आसतलो किंवा तांचे सेंटिमेंट आसतले, हे सेंटिमेंट आमकां घेवन मुखार वचचें पडटले. अरे आमी राजकारणान आसा कित्याक? राजकारणान आसा लोकांक लागून. सो अल्टिमेटली लोकांक जाय तें आमकां करचें पडटलें. आनी आय थिंक टू फायट दीस बीजेपी वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. हांगा इंडिव्हिज्युअली एकट्याक टार्गेट करून कांय जावचें ना. आतां आय फेल टू अंडरस्टँड आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हेनर गोंयांत येता आनी ताजो स्टेट अध्यक्ष तुमी जाय जाल्यार शुक्रारा फाटल्यान ताच्या फाटल्या शुक्राराचो अमित पालेकराचो हें काडा मरे प्रेस कॉन्फरन्स. ही क्लियरली सेज दॅट ही इज ओपन टू अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी. 2 ऑक्टोबराक ताणें आव्हान दिल्लें मरे 2 ऑक्टोबराक आमी अलायन्स करया म्हणून. आनी रोखडेच 2 दिसांनी ते काँग्रेसीक अटॅक करता. अरविंद केजरीवाल गोंयान लँड जाता एअरपोर्टाच्या भायर येता काँग्रेसीक अटॅक करता. अमित शाहचेर एक स्टेटमेंट काडना. मयां वता आनी तो काँग्रेसीचेर उलयता. पूण मये भारतीय जनता पार्टीन कशें पाड घातले ताचेर उलयना. मयेचो आमदार बीजेपीचो. म्हाका दिसता हें आम आदमीचें जें षडयंत्र आसा गोंयच्या जनतेक डिवायड करपाचें. अरविंद केजरीवाल दिल्ली वचून झोपडपट्ट्यांक वाल्यांक कितें तरी सांगून तो ताणें थंय लोकांक पिशे केले आसतले. गोंयान लोक झोपडपट्टेन रावना आनी गोंयचे लोक ह्या अरविंद केजरीवालाचे ही फोटिंगाची भाशणां आयकून लोक ताका बळी पडचे ना. तूं म्हणटा तें करेक्ट. वी ऑल इफ वी हॅव टू फायट दीस बीजेपी. सी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो अजेंडा डिफरंट आसता. बट वेन इट कम्स टू द रियल इश्यूज ऑफ गोवा आय थिंक वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. सो लोकांक जाय तें जावपा जाय. आमकां स्वताक म्हाका कितें बरें दिसता म्हणून हांव करतलो तशें जायना. राजकारणान लोकांक जें जाय तेंच करपाक जाय. फाल्यां आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड एकत्र आयली जाल्यार काँग्रेस पक्षाक कितें हें जावपाक शकता? स्थानीक पक्ष न्ही ते. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर. हे विजय सरदेसाई सांगता ही इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर. आमी काय अलायन्स अजून तोडू ना. सो गोवा फॉरवर्ड इज देअर विथ काँग्रेस पार्टी. नाव रिगार्डिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स काही प्रमाणात जे आमचे विचार आसा जे वेर वी आर फायटिंग अगेन्स्ट दीस करप्ट बीजेपी ते पडटात. सो फाल्यां जर तर वेळ आयलो फाल्यां लोकांक जर दिसले की सगळ्यांनी एक जावचे जाल्यार एक जावपाकूच जाय. गोंय वाचयतलो आनी ह्या भारतीय जनता पार्टी घरा धाडटलो सगळ्यांनी एक जावपाकूच जाय. तुम्ही पळयतात GNH.